पयलो रस्तो आनी हे 3 रस्ते जावचे आसात ते फायली प्रोसेसान आसात। हांव जाता तितले बेगीन ते फायली करपाचो म्हजो प्रयत्न आसलो। हेच न्ही, म्हज्या बिचोले मतदारसंघात खंयचीय फायल जर रोवली जाल्यार म्हाका सांगपाची। तुमकां इनफॅक्ट आजूच सांगपाक म्हटल्यार ह्या रस्त्याचेर आमी अरावंड 12 लाख मोडटले आनी जो एक नवो रस्तो सांगलो ते सतीशबाईन सांगलो 14 घरांक, तो जाता तितलो म्हजो प्रयत्न आसतलो करतलो। आज आमी कांयच ना म्हटल्यार 7 कडेन नाल्ल फोडटात आनी हे सगळ्या हाचो कॉस्ट आसा तो अरावंड 7 कोटी सुमार आसा। फूल बिचोलेन जी आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केल्ली आनी रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो ते परत करच्या खातीर अरावंड 2.25 कोटीचे वर्क ऑर्डर ऑलरेडी दिल्ली आसा आनी आमच्या बरोबर आमचो ई आसा तामोस्कार, आमची एई आसा मयेकार आनी ते काम सुरू करपाक सुद्दां लायिल्लें आसा। एक विशय आसलो की ह्या वाड्यार म्हणटा तो रस्तो जावपाक जाय आसलो हेचेर, पूण गेल्या 2-3 वर्सां पयलीं आमी एक हांगा फुलरोड रस्तो केल्लो आनी तेचे आयज तेचे वॉट मिक्सिंग जें काम जाता पळय ते डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्या सहकार्यानसून जाता हेचेर। पूण हे कशें आसा, एक रस्तो जरी जालो न्हू लोकांक म्हणटा ती सगळ्यो सुविधा दिवपाचें काम म्हणटा तें, आनी दोतोरान आतां सुद्दां सांगलां हांकां तुमचे प्रपोजल हाडा आपले कडेन, कशें उरचें ना आयज ना फाल्यां मातशी टायम लागतलो पूण प्रपोजल कंप्लीट जावन हें कामां जातलीं अशें। कित्याक आयज पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आमच्या आमदाराची जी धाडाडी आहा पळय तितूनसून दिसता की ही कामां जी आसा पळय आमची उरल्या पळय ती मॅक्झिमम कामां म्हणटा ती हे जातली अशें म्हणून तेचे। आनी तितूनसून एक दुसरो जर नवीन रस्त्याचें बांदकाम आसा पळय ती ऑलरेडी फायल म्हणटा ती CS कडेन आहा, म्हणजे सेक्रेटरी PWD हेंचे कडेन आसा हेचे, ती म्हणटा ती काम म्हणटा ते बेग्यानच्या बेग्यान जावन हेंच्या ह्या लोकांक जी रस्त्या पासून जी वंचीत आहा पळय ते लोक हांगासर आमचे म्हणजे सादारण 14 घरां हांगा आसा पळय त्या 14 घरांचो हो प्रश्न आसा आनी हो प्रश्न सुटावो जावपा खातीर म्हाका म्हणटा ते हांगासर PWDन सहकार्य केला, सेजा कंपनीन सहकार्य केल्या, तशेंच आमदाराचें सहकार्य आसा आनी सरकाराच्या माध्यमांतसून म्हणटा तो हो रस्तो जातलो